लोकसभा वेंचणुकेत गुन्हेगारी उमेदवारांची संख्या वाढिल्ल्याची माहिती एडीआरान दिल्या। अंदू 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेत 8,360 उमेदवार रिंगणात देविल्ले। तातूंतले 1,643 गुन्हेगारी केशी आशिल्ले 251 जाण निवडून आयले। 1,191 गंभीर गुन्हेगारी केशी आशिल्ल्या उमेदवारांतले 170 जाण वेंचून आयले। कायद्याचे उल्लंघन करप्यांकूच लोकांनी संसदेत धाडले जाल्यार कायद्याचे पालन कशें जातले हाचो प्रत्येक नागरिकान विचार करपाक जाय अशें एडीआराचे समन्वयक भास्कर आसोळडेकरान पत्रकार परिशदेत म्हटले। ज्यो गोष्टी आमी सगळ्यांनी पीपल एज्युकेटेड जे आसा तांणी आमी सारकें पळोवपाक जाय। बाबा आमी जे पळय धाडटात 543 पार्लमेंट रिप्रेझेंटींग ते बाबा कोण आर दे क्रिमिनल्स? If so, whether criminality in parliament म्हणजे आम्ही धाडटात ते वाढल्यात, सिरियस क्राइम्स वाले वाढल्यात काय कमी झाले? आमचे ऑब्जेक्टिव्ह आसूंक जाय की कमी आसूंक जाय म्हणून। कित्याक क्रिमिनल हाजो अर्थ कितें? ताणें कितें तरी लॉ ब्रेक केला, बरोबर? जो लॉ ब्रेक करता तो आमचो लॉ मेकर कसो जावपाक शकता? कित्याक आमी पार्लमेंटान धाडटात ते लॉ मेकर ह्या नात्यान, बरोबर? आमी सगळेच लोक वचपाक शकना, एक 140 करोड लोक वचपाक शकना म्हणून ते 5%. सो तेच जर क्रिमिनल आसत जाल्यार इट्स अ इश्यू. सो आर दे रियली द ट्रू रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ इंडियन पॉप्युलेशन? Look at the winners. They tell you the story of where we are, and this is something which is very important.